नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. सुप्रीम कोर्टान हायवे वेली लिकर शॉपां बंद केल्यात. बार रेस्टॉरंटांचो उल्लेख ना. बायपास केल्ले हायवे स्ट्रेसांचो स्टेटस निश्चित ना. बार्रा साल्वार करूंक सरकार मूव करता फायली. मोदी सरकारान नवे शिक्षणीक धोरण थारायतना चर्चीक विचारले ना. गोयच्या आर्च बिशपाची क्रिसमस संदेशात खंत. हे इलेक्शनाक चर्च इलेक्शन संदेश दितली. श्रीपाद भाऊ मडकयकाराचेरूय बॅकफुटार. मडकयकाराक घेवंक ताणें केला तो खंय विरोध न्ही, ते ताचें मत. तिकेट दिवंकूय विरोध ना. सिद्धेश खंय बीजेपी सोडून उबो रावचो ना. कॅशलेस गोवाचे सरकाराचे यत्न. बँको मोबायल कंपन्यांचो डिजिटल प्लॅटफॉर्मांचेर डीजी धन एक्सपो. पर्रीकार म्हणटा सरकाराचे पेमेंट 100% कॅशलेस. येणावळ कॅशलेस करूंक अडचणी. आनी बॅन केल्ल्यो 500 हजारांच्यो नोटी दवरतल्यांक कॅश पेनल्टी. जेल. केंद्रान पास केल्या ऑर्डिनन्स 31 मार्चा मेरेन प्राझ. 10 हजारां वयर पोन्नी रक्कम मेळ्ळ्यार 5 पटीन पेनल्टी. सुप्रीम कोर्टान हायवे वेली लिकर शॉपां बंद कर म्हणटना बार अँड रेस्टॉरंटांचो उल्लेख केल्लो ना. ताचेर आनी बायपास केल्ले पोन्ने स्टेट हायवेंचो स्टेटस बदलून मार्गा कडेची बार्रां साल्वार करपाचो सरकारी यत्न चल्ला. फायल मूव जाता. 31 मार्चा उपरांत लिकर शॉपांक नवी लायसनां आनी रिन्युअल एक्सायजान सध्या बंद केला. PWD कडच्यान हायवेसावन 500 मिटरां मेरेनची बार्रां आनी लिकर शॉपांचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागला. खासा रिपोर्ट. Now we are in the process of identifying all such licenses which are coming in the purview of this Supreme Court order. That is, wherever sale of liquor for consumption is permitted. That is, at the moment, liquor shops, what we call wine bars, as well as bars which are in the restaurants. After the show cause notice issued to them, then if at all they feel that this order is not applicable to them, they have recourse to law. You already? No, what we are gathering the information. We have asked assistance from PWD because we have to identify which are the highways, state highways, national highways. The National Highway Authority also we have asked them. So my excise inspectors have approached them. At the same time, we require assistance to locate them on that 500 meters line. So we will also ask them to give us a plan locating these shops on the map within 500 meters which fall. गोंयांत बार्रां आनी लिकर शॉपांचो आंकडो 11,000 वयर पावला. 8,590 बार्रां आनी 2,500 लिकर शॉपां रजिस्टर्ड आसात. होलसेलर 333 जाल्यार मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट 70. कंट्री लिकराचेर 45 युनिट्स आनी वायनरी 30 आसात. एक्सायज कोर्टाच्या आदेशाचेर सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागतले. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडांक स्टेट हायवे म्हणून येता वा ना. नवे हायवे बायपास केल्ल्या स्ट्रेचांनी पोन्न्यो हायवेचो स्टेटस कितें. त्या रस्ते कुशीची बारां आनी रेस्टॉरंट आनी वायन शॉपांचे कितें करपाचें ताचें स्पश्टीकरण खात्यान मागलां. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डरीत लिकर शॉपां म्हणिल्ल्यान आदेश बार अँड रेस्टॉरंटांक लागू जाता वा ना ताचोय सध्या कायदेशीर अभ्यास चल्ला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांतल्यान गोंय सरकार पळवाट सोदता. हायवे ड्रायव्हर टायट जावन गाडयो मारतात, लोकांक मारतात म्हूण कोर्टाचो निर्बंध. PIL आनी निकालाचो हेतू पळयल्यार आदेश लिकर शॉप्स आनी बार्रांकूय लागू. पूण इलेक्शनाच्या तोंडार शेकड्यांनी बारवाल्यांचो प्रस्न आशिल्ल्यान गोंय सरकार सध्या कायद्याची कीस काडटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. मोदी सरकारान नवे शिक्षणीक धोरण थारायतना चर्चीक विस्वासात घेवना म्हूण गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावान खंत उक्तायल्या. ब्रेस्तार आर्च बिशप पॅलेसीत तो नातालांचो वर्सुकी संदेश दितना ही गजाल उलयलो. हे इलेक्शन इयर. चर्च मिसांनी दर इलेक्शना प्रमाण हे फावट लोकांक इलेक्शनाचो संदेश दितले हे तो उलयलो. सुवाळ्याक रक्षा मंत्री पर्रीकार धरून कितलेशेच आमदार, मंत्री आनी उद्देजक आशिल्ले. In the 1970s, the relationship of the government of this country with the church could be summed up in the following statement made by the then President of India, Shri V.V. Giri. He remarked, I quote, "The Christian community in India is a minority. The people of India
owe a great deal to their Christian brethren for their magnificent efforts in the field of education, health, and general social development." Unquote. This scenario is changing today in the context of our nation. The proposed draft of the new education policy has been brought out recently, but such a recognized stakeholder as the church has not been taken into confidence at all. There are elements today who accuse the church in India of engaging in proselytization and conversions. Our charitable works are looked upon with suspicion and as an allurement for conversion. The church has often been accused of being of foreign origin, although it has gifted the nation with some of the finest high-ranking defense and administrative personnel who have defended our country and served it with exemplary patriotism and dedication. Our institutions have been attacked, robbed, burnt down, and the perpetrators of these crimes often go scot-free. It is almost as if the tiny 3% is posing a serious threat for the disintegration of the whole nation. Elections to the Legislative Assembly of the state are approaching, and the church leadership in Goa will take up once again this duty-bound task. We do issue guidelines to our faithful on how to exercise their franchise and thus fulfill one of their sacred civic duties. These guidelines are read out in our churches, but they never mention the name of any candidate or any political party. The people are sovereign, they decide. आयुष मंत्री बीजेपीचो सिनियर लीडर श्रीपाद भाऊ मडकयकाराचेरूय नित्या भशेन बॅकफुटार गेलो. मडकयकाराक पार्टीत घेवंक ताणें केल्लो तो खंय विरोध न्ही ते ताचें मत म्हूण श्रीपाद भाऊ उलयता. मडकयकाराक तिकेट दिवंक ताचो विरोध ना, पार्टी थारायता तें फायनल, पार्टीच्या निर्णया भायर खंय तो ना. पूत सिद्धेश बीजेपी सोडून इलेक्शनाक रावचो ना हें भाऊ उलोवन मेकळो जालो. पणजे डीजी धन एक्सपोक आयिल्ले कडेन मिडियान भाऊक गाठलो. काल आम्ही सीएमाचो कमेंट घेतलो, तुमचे कडेन काल उलयल्ले दिसता कुमारजुंयेचे विशयाचेर. तेणी सांगलें उलयले आनी आमी मेसेजूय पास केल्या की आमकां गजाली करच्यो पडटा कारण वेलिंगकर सर सोडून गेले, जितली पोपेजमा जाली अलायन्स पार्टनर सोडून विशय भितर कितें आहा तो विशय कसो येयल्लो खबर आहा तुमकां? हय, ती गरज आहा म्हणटा ते इम्पोर्ट करपाची, ते करपाक तुमी कितें करता? हांवें ऑब्जेक्शन हाडूंकूच ना न्ही, फक्त कितें विशय इतकोच म्हाका सांगला काय सांगू ना, इतलोच विशय आशिल्लो तो हांवें क्लियर वातावरण गदूळ जाता म्हणटा ना जायना खंयचे जाता म्हजें मत हांवें कन्वे केलें न्ही. आतां डिसिजन पार्टी घेतली, तुमी हो विशय सेंट्रल कमिटी मुखार मांडटा? डेफिनेटली म्हजें मत. ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक तुमी गोंयांत येवपाक बी इच्छूक आसा? ना 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 आमी सुद्दां पार्टीची इच्छा ती शिर सावंत पार्टीचे कितें तुमचे डिफरन्सीस चालूच उरले आतां काय? ना 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 डिफरन्स कित्याक पार्टी जर हितून जर काही सुदारणा जावंक जाय ते उलोवंक जाय, सांगूंक जाय न्ही, सांगना कित्याक हांवें सांगपाचें म्हाजें कर्तव्य केलां बस. तुमच्या मतान मडकयकाराक तिकेट दिवप ना अशें ना पार्टीन जें कितें डिसिजन घेतलां म्हणजे खबर आशिल्लें हांव पयलीं सांगता आशिल्लो, खबर ना म्हणून हांवें म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना सांगलें. नो 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 येस इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतलो? ना ना नो ना. कार्यकर्ते तुमच्या घरा येयल्ले ती डिमांड करता? शेवटी कार्यकर्ते अधिकार दिले ते शेवटपर्यंत करतले. आमी शेवटी एक विचार करतले जाल्ले त्या विचारा कडेन आमी प्रतारणा करप आमच्या हातून ना. थँक्यू सर. गोंयांत सीएम फेस कोण आसतो अशें दिसता तुमकां? आतां पार्टी ठरयतली न्ही. तुमचें पर्सनल ओपिनियन? हें सगळें सगळे बसतात आनी ठरयतात. पार्सेकारा कडून हॅपी आसा सर तुमी? हॅपी काम करीत आसा न्ही ते. हॅपी आसा काय ना पार्सेकार? जेणे आपापले बरें जितलें बरें करूं जाय तितलें केलां सगळ्यांनी.
पोन्न्यो बॅन केल्ल्यो 500 आनी 1000च्यो नोटी स्टॉक करून दवरतल्यांक ह्या फुडें कॅश पेनल्टी आनी जेलूय पडपाक शकता. मोदी सरकारच्या कॅबिनेटान बुधवारा सकाळी ऑर्डिनन्स पास केलो. राष्ट्रपतीन क्लियर केलो की तो लागू जातलो. येता ते 31 मार्चा उपरांत कोणा कडेनूच 10,000 वयर बॅन केल्ल्यो 500 वा 1000च्यो नोटी दिसल्यार ताका 50,000ची फायन वा सापडिल्ल्या रकमेचे 5 पट कॅश पेनल्टी पडटली. घेऊया एक ब्रेक.